नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. विधानसभा अधिवेशनाचो अचकीत समारोप जाल्ल्यान काँग्रेस, आरजेपी आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टीन राज्य सरकाराक धरले धारेर. बेकायदेशीर रितीन अधिवेशन ल्हान करून अर्थसंकल्पाक चर्चा करिनासतना मान्यताय दिल्ल्याचो विरोधकांनी केलो आरोप. जुडास ह्या आरोपाक लागून गोवा फॉरवर्ड पक्षान दिल्या खर जाप. अशे तरेचे टॅग आमी यान फुडें घेवचे नात खपोवन. विरोधकांक लक्ष करून पक्षान दिली शिटकावणी. काणकोणा राजबाग वाठारांत डिवायडराक धपको दिल्ल्यान दुचाकीचो जालो भिरांकूळ अपघात. अपघातात एकल्याक जाग्यारूच मरण जाल्यार दुसरो गंभीर जखमी. काणकोण पुलीस करतात फुडलो तपास. 2022 वर्सा सावन वेगवेगळ्या कार्यावळीं खातीर 677 कोटी रुपया जाला खर्च. काँग्रेस फुडारी सुनील कवठणकाराचो दावो. ह्या खर्चाचो तपशील काँग्रेस बेगीनूच करतले जाहीर. सुनीलाची शिटकावणी. कुंकळे नगरपालिकेत तापली बसका. वाठारांत येवपी मेगा प्रकल्पा वयल्यान जालो बरोच बोवाळ. उदक आनी वीज पुरवण उणाव आसतना महामंडळाक विश्वासात घेनासतना एनओसी आनी परवाने दिलेच कशे. नगरसेवकांनी नगराध्यक्षाक धरलो धारेर. वाळपय शिगमोत्सवाच्या माटवात पेटले झूज. इनामा सुवाळ्याच्या वेळार 2 पंगडां मदीं खर वाद. झगड्याचे रुपांतर बदलले मारामारीत. कांय जाण जाल्यात जखमी. आता पळयात खबरो विस्तारान. काणकोण राजबाग वाठारांत मनोहर पर्रीकार बायपास रस्त्याचेर सोमारा राती दुचाकीक भिरांकूळ अपघात जालो. वेगान येवपी दुचाकी चलोवप्यान नेटान डिवायडराक धपको दिल्ल्यान कर्नाटकाच्या प्रीतम रंगनाथ ह्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार ताचे फाटल्यान बशिल्लो तरणाटो गंभीर जखमी जालो. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. गोंयांत सध्या अपघातांचें प्रमाण वाडत आसा. सोमारा मध्यानराती काणकोणच्या राजबाग वाठारांत मनोहर पर्रीकर बायपास रस्त्याचेर दुचाकीक भिरांकूळ अपघात जालो. दुचाकी चलोवप्यान नेटान डिवायडराक धपको दिलो. हो धपको इतलो नेटान आसलो की दुचाकी चलोवपी प्रीतम रंगनाथ ह्या कर्नाटकाच्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार ताच्या फाटल्यान बशिल्लो बसुराज सोनक हो तरणाटो गंभीर जखमी जालो. जखमीचेर सध्या जीएमसीत उपचार सुरू आसा. मरण पाविल्लो आनी जखमी जाल्लो हे दोगूय तरणाटे कारवारच्या मेडिकल कॉलेजीत शिक्षण घेताले. काणकोण पुलीस ह्या अपघाताचो फुडलो तपास करतात. जायत आहा हिंगा राती पळय फाटली सायड मोटरसायकल गेली. डिवायडर मारली ती दोगी पडले. एकटे तेतून खलास पण आयकला मी एकले सिरियस की मामुळी. पूण अशें पळपाक थिंगा एक्सिडेंट जावचें न्हू. प्रशासन हेजेर कांयच एक्शन घेयना. कितले फाटी हिंगा एक्सिडेंट जाताय. कमी हिंगा एक कुटूंब गेला ह्या सायडीच्यान. पूण कोणूच तेजेर कांयच एक्शन घेयना. आनी हो रस्तो आतां ढोळमेज जाल्लो आहा. वयर सकयल जाल्यार एक्शन पळय आनी एकटे हिंगा पडलो. कार पडली. पलटी मारून ते खांबाळून गेलो. तरी आसतना कोण कांय हेजेर उपाय केन्ना. काल रात्री हांगा एक एक्सिडेंट जालें आनी हांगाच एक युवा पिढी ऑलरेडी एक्सपायर्ड जाल्ली आसा आनी एक सिरियस आसा. सो एक्चुअली तेमी कितें म्हणटा हांगा मातशी गाडी भायर गेली आनी एक्सिडेंट जालो. बट रोड वयर सकयल आसतना तांकां तो प्रॉब्लेम जाला आनी तूं हांगा पळोवपाक शकता हांगा बी व्हेरी डेंजरस. बिकॉज हांगा कळना की गाडी भायर वतली काय तुमी भितर येतले ते. बिकॉज कंटिन्युअस थोडे लोक असे डायरेक्ट भायर वतात आनी थोडे रॉंग सायडीच्यान भितर येतात. ना तर हांगा स्पीड ब्रेकर ना तर काय ना तर सायनबोर्ड्स बी लायले ना. तुम्ही पळोवपाक शकतात हांगा. सो एवरीवन इज फेसिंग सेम इश्यू. तुम्ही मातशें हांगा पळोवचें. हो गेटवे हे हॉटेल हांगा आसा. राष्ट्रीय महामार्ग आसा. हो रस्तो ह्या बाजूंतल्यान कारवार वयता जाल्यार ह्या बाजूंतल्यान मडगांव वयता. तर रातच्या बरोबर 1 जावन 15 मिनटान 1 वराचेर फाटले खंयच्यान तरी 2 जाण तरणाटे जे 24-25 वर्सांचे पिरायेचे भुरगे दुचाकी म्हणजे मोटरसायकलीचेर बरे फास्ट येताले आनी ह्या वेळार ते फास्ट येता आसतना ह्या डिवायडराक मारून एकट्याचे ऑन द स्पॉट म्हणजे तो गेल्ल्याकच जमारलो. वाटेर व्हरता आसतना एक मेडिकलाचो स्टुडंट जो कर्नाटकाचो एकटो मेलो. एकटो सिरियस बांबोळ्यांतलो. बोवाळ जाली. पोलीस आयले आनी पुलिसांनी ह्या दोन्ही हांकां हॉस्पिटलांत व्हरून गोवा मेडिकल कॉलेजीन वयलो. ताजे नंतर सिद्ध जालें की एक तरणाटो हो जाग्यारच गेल्लो म्हूण. दुसरो सद्याक सिरियस आहा आनी तेका तेजेर मेडिकल कॉलेजीन उपचार चालू आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कुमार.
गोयच्या राजकारणात आरोप आणि प्रत्यारोपांचो स्वर परत एक फावट चढ खर जाला. काँग्रेस फुडारी सुनील कौठणकर हांणी राज्य सरकाराचेर गंभीर आरोप केल्यात. 2022 ह्या वर्सा सावन सरकारान वेगवेगळ्या कार्यावळीं खातीर 677 कोटी रुपया व्हड प्रमाणात खर्च केल्यात अशें म्हणत सरकारान विधानसभेचें अधिवेशन बेकायदेशीर रितीन उणें केल्ल्याचोय आरोप तांणी केला. महत्वाच्या विशयांचेर चर्चा जावची न्हय म्हूण हो निर्णय घेतला अशें तांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें. ह्या सगळ्या गजालींक जाप दिवपाक काँग्रेस पक्ष सरकाराक सांगतलो अशें तांणी स्पश्ट केलें. ह्या सगळ्या प्रस्नां खातीर काँग्रेस पक्ष सरकाराक जापसालदार धरतलो अशें तांणी स्पश्ट केलें. पळयात. मुद्द्याक धरून वेगवेगळे विषय काढले थ्रू एलिक्यूज लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली क्वेश्चन्स थ्रू 0 hour polling attentions आणि they put the government on complete back foot and on the mat and when the government sensed that they are getting totally exposed on their wrongdoings, on their failures, this government illegally in the curtailed the assembly session and deprived the people of Goa the benefits that the people of Goa would have got if this session had to continue. कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा वेगवेगळी बिलां इंट्रोड्यूस जावपाची आसली. हे बिलान सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हळ्यार 39A रद्द करपाचे मूव आसलो आनी हे जर 39A इंट्रोड्यूस बिल जावन ते रद्द जाल्ले जाल्यार लूट मार जी सरकारान चलयल्या ताका ब्रेक लागतलो आसलो. त्या खातीर हे निमित्त तांच्यांनी केले आनी सेशन इलिगली कर्टेल केले. आतां बीजेपी गव्हर्नमेंटान प्रिटेक्स्ट केलो की कोड ऑफ कंडक्ट असल्या कारणान कोणा बाय इलेक्शना खातीर ते सेशन कर्टेल करता म्हणून. पण म्हाका सांगपाक सोदता महाराष्ट्रात बीजेपीचेच सरकार आसा, महाराष्ट्रानूय चालू आसा सेशन, खंय बाय इलेक्शन आसा थंय कर्टेल करूंक ना. दुसरे आमचे नेबरिंग राज्य कर्नाटका थंय काँग्रेसीचे सरकार आसा, थंय बाय इलेक्शन आसा आणि थंय सेशन चालू आसा ते कर्टेल. 2022च्यान आज पर्यंत फक्त 4 वर्सांनी सरकारान 677 कोटी दॅट इज 677 crore रुपीज इव्हेंटाचेर मोडले. आम्ही सदांच बीजेपी सरकाराक इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार म्हणटा जाल्यार हे इव्हेंटाचेर तांच्यांनी तुमकां सांगपाक सोदता 4 वर्सांनी 677 कोटी रुपया मोडले. म्हणजे जवळ जवळ 46 लाख रुपीज पर डे, 46 लाख रुपया दिसाक इव्हेंटाचेर खर्च केला तांच्यांनी. एक तातूंत इव्हेंटाचे स्पेशल तुमकां एक्झाम्पल दिता. इव्हेंट गोवा एकूच दिता. विकसित भारत विकसित गोंय म्हणून इव्हेंट केलो ताका विश्वगुरू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रकट जालो आणि ते इव्हेंटाचेर तांच्यांनी 13 कोटी रुपया खर्च केले. हो इव्हेंट फक्त 60 मिनटाचो आसलो जाल्यार 60 मिनटाच्या इव्हेंटाक 13 कोटी खर्च करून एका मिनटाक 22 लाख रुपया खर्च केले हे सरकारान. हे पयशे कोणाचे खर्च केले? हे पयशे हांवें जशें सांगला जो गोंयकार टॅक्स फारीक करता उदकाचेर, लायटीचेर, पेट्रोलाचेर, सगळे हे गजालीचेर, नेसेसिटीचेर आणि दिसभर कष्ट करता. तातूंत तुमी घाम घालयता, आपल्या फॅमिली कडल्यान पयस रावता, कष्ट करता आणि तो टॅक्स फारीक करता ताचेर हे इव्हेंट करता. हे कसले इव्हेंट? सगळे एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल घेतलेले इव्हेंट. हे कितें टेंडर करून काडलेले इव्हेंट न्हय. सगळे पयलीं खर्च करून मागीर अप्रुवलाक येता. मंगळारा कुंकळे नगरपालिकेची निमणी बसका जाली. वाठारात येवपी मेगा प्रकल्पा वयल्यान बसकेत बरोच बोवाळ जालो. आदींच वाठारात वीज आनी उदकाची पुरवण सारकी ना तशेंच महामंडळाक विश्वासात घेनासतना NOC आनी परवाने कशे दितात असो प्रस्न नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांक विचारलो. मजगती समाज वावुरपी अविराज देसाय हांणी परिशदेच्या कार्यपद्दतीचेर टिका केल्या. पळयात. मंगळारा कुंकळी नगरपालिकेचे निमाणे बसकेत मेगा प्रकल्पाचो विषय बरोच गरम जालो. कांय महामंडळांनी प्रशासनाचेर गंभीर आरोप करून शारांत पयलींच उदक आनी वीज पुरवणेक त्रास जाता तेन्ना नव्या प्रकल्पाक NOC आनी परवाने दिवप योग्य न्हय अशें सांगले. अशे म्हत्वाचे निर्णय घेवचे पयलीं तांकां कित्याक विश्वासात घेवंक ना असोय प्रश्न महामंडळांनी मांडलो. मजगती समाज वावुरपी अविराज देसायान आपल्या कार्यकाळाच्या निमाणे 5 वर्सांचेर टिका करून सगळे नगरसेवक लोकांची सेवा करपाक अपयशी ठरल्यात अशेंय तांणी सांगलें. रेजोल्युशन मेन लेबर नाही आमचे लेबर तेंगेले मेडिकल हेला आमची भाजी 5 सालां मेन आनी सोपो आसले आमचे कितें करताले मुन्सिपाल्टी घेताले न्हू आनी एक पार्टी गेले कारण आमगेल्या 2 पार्टी पयशे दिले न्हय ऑप्शन ते आमी ते मुन्सिपाल्टीक दवरपाक लागले. आणि आमगेले आता 2-3 प्रोजेक्ट येयले आनी थिंगा काकणामोडी वेराडा
तेंगे कौन्सिलरान थिंगा लोकांक ऑब्जेक्शन आसा कितें म्हणून आमच्या गांवां येदोळ येवन आमकां उदक आसपाना लायट आसपाना तें आपल्यालें ऑब्जेक्शन म्हूण तेंगे दिलां आनी कांकणा मुडे दिलां तें स्टॉप दवरचें कितें रिन्यू करप ना लायसन्स रिन्यू करप ना म्हणजे कांकणा मुडी आंतरकोणी रिव्यू करपाक सांग रिन्यू म्हणजे तेंगेलें रिन्यू करप ना परतून सगळी कुंकळकारांक म्हायती आसा कुंकळी कशी चलता ती कुंकळी म्युनिसिपल अफेअर्स म्हणटाय तांकां अफेअर्स म्हळ्यार तुका कळ्ळें पब्लिके भायर दोन अफेअर्स करता हे कुंकळ्या मेन मुद्दो कितें आसलो जाणटो 5 वर्सां पयलीं जेन्ना इलेक्शन जाल्लीं तेन्ना आमचो एनवायरमेंट हो मेन मुद्दो आसलो कुंकळ्यान आनी एनवायरमेंट म्हळ्यार कितें आमी सदांच तुका खबर आसतलें आनी गोंय सरकाराक सुद्दां आमी निवेदन दिलां हेंची थ्रू की आमचे कुंकळ्याक हो वारो आनी उदक सारकें ना म्हणून तेंगेलो मेन पर्पज कितें आसपाक जाय कुंकळी म्युनिसिपल कौन्सिलाचो की लोकांक जे ते ह्या एरियेत जे लोक रावताय तांकां शुद्ध वारो आनी शुद्ध उदक दिवचें म्हूण आनी गार्बेज कलेक्शन करता म्हूण हिंगा कितें जालां जाणटो हिंगा प्रोजेक्टां गार्बेज जाला आनी हेंची तकल्यां जें आसा न्हू हें भल्ल पयशे करपाचें आमी आसले कौन्सील जावं आमगे थोड्या मनशां हेल्प करपाक जिखोवन हाडपाक पूण तेंगे परफॉर्मन्स पयले न्हू लास्ट ऑर्डिनरी मिटींग आसल्या कारणान आयज खंय तरी अशें दिसून येता की हे जे 5 वर्सां कितें केलां हें खंय तरी आयज पर्यंत ह्या स्टाफांनी कितें करपाक जाय आसलें तें आज अप टू डेट जालें ना. पयलीं सुवातेर जेन्ना तो कुंकळी म्युनिसिपालिटीचो CEO आसा तेणें कावन्सील रेजोल्युशन नासतना कितलीशी गोश्ट केली जी खंय तरी इल्लिगल जातात ती म्हणल्यार पयर तेणी एक शिगम्याक NOC दिली कावन्सील रेजोल्युशन नासतनाच कोणाक तरी चॅरमॅन केलो आनी ट्युरिजम डिपार्टमेंटात धाडलो. पयर कावन्सील रेजोल्युशन नासतनाच सीओन आमगेल्या म्युनिसिपालिटीचो हायकोर्टान अपियर जावपाचो एडवोकेट चेंज केलो. आज खंय तरी ही म्युनिसिपालिटी दुसरो कोण तरी बसून आसा तो चलयता. NOC पॉट दिलाय सगळ्या बिल्डिंगांक न्हू हे दिताय टेक्निकल दिताय फारे DI दितली ते बाबा ते टेक्निकल तुगेले एज पर प्रोसिजर पण चलताय चोवपा जाय न्हू थिंग बोर्ड आसना सायन बोर्ड आसना कितें चलता ते कांय इन्फॉर्मेशन आसना थिंगा कांयच आसना कितें चलता खबर आसना थिंगे कितें येता बिल्डिंग येता कोणा कितें येता बोर्ड ना काय कांयच ना मागीर कितको पडटलें लोकांक लोक कितें म्हण मागीर कॉन्सिलरांनी पयशे गेले हायलाय म्हणटाय आतां सांग म्हाका कांकणा मोडे त्यो साठींचो बेरोडा ते आतां 3 प्रोजेक्ट व्हडले 65 45 कितली जाली सगळी टोटल बिल्डिंग केली जाल्यार टोटल फ्लॅटां जाली 300-400 आमकां कुंकळेची कॅरिंग कॅपेसिटी चोवपा जाय बाबा हे नाक म्हणे आमी हाडाय कॅरिंग कॅपेसिटी चोडाय मरे बाबा उदकाचे प्रॉब्लेम जातले मुगे हांव नेबरींग तेजो ते उदकाची लायनी आमकां अशें उदक मेळना सारकें लायटीचे प्रॉब्लेम आसता आमकां गार्बेज प्रॉब्लेम आहा हिंगा सॅनिटेशन आमी बोवाळ मागीर चोयच पडटा मागीर कितें एमी आमची म्हाका मिटिंगे घालपा जाय प्रोजेक्ट आमी ना म्हणाय चोया बाबा लोकांक सांगाता प्रोजेक्ट येता करुया. मेगा प्रोजेक्ट येताय आणि ते आमगे रेजिडेन्सा नाकाय आणि इवन म्हाका पासून ती पयलीं खबर नासलोली ते थिंग प्रोजेक्ट येताय म्हणून आणि ते स्टार्ट जालें म्हणटकीर लोक म्हाका विचारपाक लागले कितें जालां अशें म्हणून कितें कोताय तिका हांवें म्हणलें म्हाका काय खबर तूं कॉन्सिलर जाय तूं खबर ना हांवें म्हणलें म्हाका खबर ना. मागीर हांवें कंप्लेन दिलें थिंग इन्स्पेक्शन करचें आयज पासून तें इन्स्पेक्शन जालें ना आनी आयज हांवें CP हें केलां आनी CO एक लेटर केल्या रेजोल्युशन हें केलां तेका रिवोक करचें म्हणून तेगे NOC. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. गोंयांत सध्या वाळपय शिगमोत्सवा वेळार भर रस्त्यार पेटिल्ल्या झुजाचो व्हिडिओ बरोच व्हायरल जायत आसा. वाळपय शिगमोत्सवाच्या इनामां सुवाळ्याच्या वेळार 2 पंगडां मदीं खर वाद जाल्ल्याचे उजवाडाक आयला. सुयोग शिगमोत्सव मंडळ आनी खांडेपार रोमटामेळ पंगडां मदीं हो वादावाद जाल्लो. झगड्यांचें रुपांतर मारामारीत बदलिल्ल्याचे मुखार आयले. ह्या वादात कांय जाण जखमी जाल्ले आसूं येतात अशें उक्तें जालां. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सध्या परिस्थिती नियंत्रणात आसा. पळयात. बेकायदेशीरपणान मटको खेळप्यांचेर धाडी घालप चालू आसा. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांचेर फाटल्या 3 वर्सांत 1975 केसी नोंद जाल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेंतल्यान लेखी प्रस्नाक दिली. आमदार वेन्झी वेगस हांणी हे विशीं प्रस्न विचारिल्लो.
राज्यात मटका व्यवसाय सुरू आसात हाची सरकाराक जाण आसा की ना, हो व्यवसाय थांबोवपा खातीर सरकारान कसली पावलां उबारल्यात, फाटल्या 3 वर्सांत वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनात कितल्यो केशी नोंद जाल्यात, अशे लेखी प्रश्न आमदार वेंजी वियेगश हांणी विधानसभेत केल्ले. ताका जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगले, फाटल्या 3 वर्सांत गोंयच्या वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांचेर 1975 केसी नोंद जाल्यात. बेकायदेशीरपणान मटक्याचो व्यवसाय करप्यांचेर धाडी घालप चालूच आसा. फाटल्या 3 वर्सांत गुन्यांव फाट्यान 227 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केल्यात. ताचे फाटल्यान नंबर लागता तो पणजे पुलीस स्टेशनाचो. पणजे पुलीस स्टेशनात 163 केसी नोंद जाल्यात. वर्सा प्रमाण नोंद जाल्ल्यो केशी 2023त 629 केशी नोंद जाल्यो, 2024त 752 केसी नोंद, 2025त 594 केसी नोंद, अशे वट्ट 1975 केसी नोंद जाल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दवर्लेच्या थळाव्यांनी प्रस्तावित 296 फ्लॅट मेगा हाऊसिंग प्रकल्प आड खर निषेध केला. मडगाव नगरपालिकेचो अधिकारी मधु नार्वेकर हांची भेट घेऊन प्रकल्प बेगोबेग थांबोवपाची मागणी केली. सगळ्या कायदेशीर कागदपत्रांची खात्री करून सुवातेची तपासणी करतले अशें आश्वासन अधिकाऱ्यान दिले. मजगती गांवच्या सैमाची हानी जावंक शकता, अशी कसलीच उदरगत करपाक आमी दिवचे नात अशें सांगून थळाव्या लोकांनी ह्या प्रकल्पाक खर विरोध केलो. प्रोजेक्ट हाडायतात बट वर्सां पयलो प्रोजेक्ट एक सेपरेट प्रॉपर्टी आसली धाकटी. देर आफ्टर फर्दर जॉयंट वेंचर्स टायप आनी प्रॉपर्टी ताका एड जाली. पयलो 85 फ्लॅट्सां येताली, आतां 294 येताय. ओके, हे दोन मेगा प्रोजेक्ट आमचे वाड्याक आमी नाकून झगडत आहाय. फाटी आमगे लोकल MLA एक एश्युरन्स दिली आपूण स्क्रॅप करता म्हणून, पूण आमी तोंडान आयकनाय. आमकां इन रिटर्न जाय आनी हो प्रोजेक्ट केशे भाशेन स्क्रॅप जालो जायो. प्रोजेक्ट येता जस्ट 85 चालू आहा. तेजे एश फावंडेशनाचे तोरीस ती मारीत बारीक काळजा मनीस थिंगा वतलो. जेन्ना 294 हेजे धाकटे वाड्याक दवंड्यान प्रोजेक्ट येता आनी तेजें फावंडेशन जाता म्हणल्यार दवंडे काबार, हें तुका हांव शुअर सांगता आख्खें ड्राय अप जातलें. सो हें चिंतून आमी सगळीं एकठांय जाले आनी हो प्रोजेक्ट आमी ना म्हणल्यार ना म्हणटली. आनी एक आमचो लोकल MLA सारकी फोट मारता. हांव पॉलिटिक्स करना. हो प्रोजेक्ट येता आनी फेन्सिंग जालां तेन्ना कम से कम म्हणटा तो एक 20-30 फावटी व्हडले व्हडले फंक्शनाक दवंड्यार तो पावला आनी आज तो उलयता आपूण दवंड्या भितर सरना आनी सोडूंकच ना. माच्याचेर सगळ्यांनी एक एप्लिकेशन केलोलो फॉर स्टॉप वर्क म्हणून. तो स्टॉप वर्क आनी इन्स्पेक्शन आनी स्टॉप वर्क दोन्ही जाल ना. इन्स्पेक्शन पासून जाल ना, प्रेपरेशनूय जाल ना, कोणागे इंटरनल फायलूय कांय मूव जाल ना. इन्स्पेक्शन ते सायडीन काडून डायरेक्ट स्टॉप वर्काक आमी एक एप्लिकेशन केला. टुडे द CEO हॅज गॅरंटीड की आयजूच इन्स्पेक्शन जावपा आहा 2:30 to 2:30 एट द सायट. वील सी वॉट हॅपन्स. ना जाल्यार इन कांय प्रेशराचेरूय काम चलता. पेपराचेर कांय बरे भाशेन काम चलना. पेपर दीस पीपल हॅव ट्रायड. सो नाव वी हॅव टू ट्राय अदर प्रेशर्स ऑन ऑल एंड वी हॅव टोल्ड आय हॅव टोल्ड द CEO आय एम नॉट गोइंग टू गिव एनी मोर पेपर्स. वी आर ओनली गोइंग टू वर्क ऑन आवर फिजिकॅलिटी, ऑन आवर बॉडीज वी आर गोइंग टू वर्क. सो एक गांवा प्रोजेक्ट येता जाल्यार ताका मिटींग वयता. हें हांव म्हणा तेगलो कावन्सिलरान ऑलरेडी मिडियाचेर सांगलो आहा की तो मिटींगे वयत म्हणून. जाल्यार तेगे ड्युटी जायना आसलोली लोकांक सांगपाकूच थिंग प्रोजेक्ट येता म्हणून. आनी त्यान ऑब्जेक्शन कित्याक घालूं ना तेजेर. गोंयांत सध्या गरमी खूप प्रमाणात वाडल्या. बुधवार आनी बिरेस्तार गडगड्या सयत पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ते खातीर हवामान खात्यान 18 आनी 19 मार्चाक येलो अलर्ट जारी केला. वाऱ्याचो वेग वराक 50 किलोमीटर इतलो आसतलो. नुस्तेमाऱ्यांनी खोल दर्यांत नुस्तेमारी करपाक वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. तशेंच लोकांक जतनाय घेवपाचोय सल्लो दिला. फाटल्या 5 वर्सांत हेल्मेट घालिनासतना 652 जाल्यार सोऱ्याच्या नशेंत गाडी चलोवपी 63 अशा वट्ट 715 जाणांक अपघातात जीव वगडावचो पडलो. मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सादर केल्ल्या आंकडेवारींतल्यान ही म्हायती मुखार आयल्या. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी हे विशींचो प्रस्न मांडिल्लो. 2021 वर्सा सावन ते आतां मेरेन हेल्मेट घालिनासतना कितल्या दुचाकी चलोवप्यांक अपघातात जीव वगडावचो पडलो. सोऱ्याच्या नशेंत गाडी चलोवप्याक कितल्या जाणांक मरण आयले अशे लेखी प्रश्न विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी विधानसभेत केल्ले. ताका जाप दितना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले 2021 वर्सा ते आतां मेरेन हेल्मेट घालिनासतना दुचाकी चलयिल्ल्यान अपघातात 652 जाणांक मरण आयले. दक्षिणेत 323 जाल्यार उत्तरेत 329 जाणांक मरण आयला. तशेंच सोऱ्याच्या नशेंत गाडी चलयतल्या 63 जाणांक जीव वगडावचो पडलो.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्यात 1 लाख गोंयकारां फाटल्यान 571 पुलीस आसात. फाटल्या 3 वर्सांत गुन्यांवाची 9,540 प्रकरणां नोंद जाल्ल्यान तातूंतली 845 प्रकरणां प्रलंबीत आसात. आमदार उल्हास तोयकर हांणी विधानसभेत विचारिल्ल्या लेखी प्रस्नाच्या माध्यमांतल्यान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ही माहिती दिली. राज्यात पोलीस आणि लोकसंख्येचे प्रमाण कशें आसा, बायलांची सुरक्षा तशेंच सायबर गुन्यांव आडोवपा खातीर पुलिसांनी कसल्यो उपाय येवजण्यो राबयल्यात, फाटल्या 3 वर्सांत कितल्यो गुन्यांवकारी घडणुको नोंद जाल्यात, तातूंतली कितली प्रकरणां प्रलंबीत आसात अशे लेखी प्रश्न आमदार उल्हास तुयेकर हांणी विधानसभेत विचारिल्ले. ताका जाप दितना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले, राज्यात 1 लाख गोंयकारां फाटल्यान पुलिसांची संख्या 571 आसा. 2023 3046 गुन्यांवकारी प्रकरणां नोंद जाल्ली, तातूंतली 70 प्रकरणां प्रलंबीत उरिल्ली. 2024 3286 प्रकरणां नोंद केल्ली, तातूंतली 167 प्रकरणां प्रलंबीत उरिल्ली. तशेंच 2025 3208 प्रकरणां नोंद जावन 608 प्रकरणां प्रलंबीत आशिल्ली अशी जाप मुख्यमंत्र्यान दिली. सायबर गुन्यांव आडोवपा खातीर केल्ली उपाय येवजण. सोशल मिडिया वरवीं जागृताय करपा खातीर सायबर सुरक्षीत गोंय ही मोहीम चालीक लायल्या. सायबर योद्धा उपक्रमा वतीन लोकां मदीं सायबर गुन्यांवा विशीं जागृताय करपा खातीर महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांक मोहिमेंत वांटेकार करून घेतले. ह्या मोहिमेंत सुरक्षीत डिजिटल पद्दतीचेर विशेष भर दिलो. सायबर गुन्यांवाचे बळी थारिल्ल्यां खातीर 1930 हेल्पलायन नंबर दवरला. बायलांच्या सुरक्षा संदर्भात केल्ले उपाय. आणीबाणीच्या प्रसंगा वेळार मजती खातीर 112 क्रमांक जारी केला. कामाचेर जावपी लैंगीक अत्याचारा विशीं कागाळ करपा खातीर एकीकृत युनिफायड ऑनलायन ही माची उपलब्ध आसा. शाळा महाविद्यालयां आनी भौशीक वाठारांनी पुलिसांची गस्त वाडयल्या. शाळा आनी थळाव्या संस्थांच्या मजतीन बायलांची सुरक्षा, सायबर सुरक्षा जागृताय आनी ऑनलायन फटवणुकीचेर जनजागृताय कार्यावळी केल्यात. दरेका पुलीस स्टेशनात बायलां खातीर मजत कक्षाची स्थापना केल्या. गस्ती खातीर तशेंच बायलांच्या कागाळीचेर बेगोबेग कारवाय करपा खातीर आनी बायलां संदर्भात गुन्यांव वा घडणुको आडोवपा खातीर पिंक फोर्साची स्थापना केल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दिवचलच्या नायकनगर वाठारांत बापूय आनी पुताच्या दुबावीत मरणान आतां वेगळेंच वळण घेतलां. पुताचो जीव घेतले उपरांत बापायन आपलो जीव सोंपयलो अशी माहिती मुखार आयल्या. घडणूक थळार बापायन बरोवन दवरिल्ली चीट लेगीत मेळ्ळ्या. बापूय भुरग्याचे नातें म्हळ्यार इश्टागतीचे सुंदर नातें आसता. मात दिवचलच्या नायकनगर वाठारांत काळजाक पीळ काडपी घडणूक उक्ताडार आयली. 14 वर्साच्या संचित म्हापशेकाराची ताच्या बापायन हत्या केली. उपरांत ताणें स्वता वीख खावन आपलो जीव सोंपयलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण घडणूक थळार मयेन संजय म्हापशेकार हाणें बरोवन दवरिल्ली चीट सांपडल्या. दिवचल पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलो. हे दुर्दैवी घडणुकेक लागून पुराय वाठारांत दूख पातळ्ळा. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. आंगार शिरशिरी हाडपी आनी खवदळ घालपी एक घडणूक दिवचल शारांत घडिल्ली आसा. दिवचलच्या नायकनगर वाठारांत जे सिद्धिविनायकाचें देवूळ आसा ताचे फाटले वटेन आशिल्ल्या एका घरांत बापूय आनी ताच्या 14 वर्सां पिरायेच्या पुताची डेड बॉडी मेळिल्ली आसा. बापूय संजय म्हापसेकर जो भाजपाचो दिवचलचो एक मुखेल कार्यकर्तो आशिल्लो, ताणें आपलो 14 वर्सां पिरायेचो पूत संचित म्हापसेकर हाका पयलीं जिवेस मारून उपरांत स्वता वीख घेवन आत्महत्या केल्ल्याची म्हायती आतां मुखार आयिल्ली आसा. सोमारा बापूय संजय म्हापसेकर आनी ताचो पूत संचित म्हापसेकर हे दोगूच जाण आपल्या घरांत आशिल्ले. ते वेळार तांची धूव घरा भायर आशिल्ली जाल्यार 2 वर्सां पयलीं संजय म्हापसेकर हांची घरकान्न हिका मरण आयिल्लें आसा. सोमारा सांजे संजय म्हापसेकर हांची धूव घरा कडेन आयली तेन्ना तिचे नदरेक हो प्रकार आयलो. उपरांत तिणें बोवाळ करून हे विशीं आपल्या मामांक खबर दिली. उपरांत बेगोबेग धांवपळ सुरू जाली आनी पुलिसेक जेन्ना ही म्हायती मेळ्ळी तेन्ना दिवचल पुलिसेची टीम घडणूक थळार गेली आनी तांच्यांनी तपास सुरू केलो. मध्यान राती फॉरेन्सीक टिमी धाडली
जे फॉरेन्सीक टिमीन थंय येवन घडणूक थळाचेर पळोवणी केली आनी कांय पुरावे एकठांय केल्ल्याची म्हायती मेळिल्ले म्हायती प्रमाण घडणूक थळार पुलिशेक एक 12 ते 15 पानांचे पत्र मेळिल्लेचें कळटा आनी जें पत्र संजय म्हापसेकर हांणी बरयिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. संजय म्हापसेकर हांणी नेमको कितें मजकूर बरयला तें स्पश्ट जावंक ना, मात मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आपलो पूत भरपूर मस्तेपणां करतालो आनी ताका लागूनच ताणें ताका सुरवेक मारून उपरांत आपूण वीख घेवन स्वताचो जीव लेगीत वगडायिल्लो आसा. ती दिवचलचे आमदार दोतर चंद्रकांत शेटे हांणी घडणूक थळार वचून पळोवणी केली. बापूय आनी पुताच्यो डेड बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळी धाडिल्ल्यो आसा. पोस्टमॉर्टम जाले उपरांत जो अहवाल येतलो ताचे वयल्यानूच ह्या दोगांकूय कशें मरण आयलें तें स्पश्ट जातलें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे हें बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमेधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. शिंगो फुलोंग राया पावरे हरी शेबयचो बावलो पावलदारी ढोलताशे चण चण चणयता माथ्यार शिगम्याचो भार वायला काजींच्या चौरार कोगुळ गायता ओसय ओसय तुका आपयता घुमटाच्या चावीतर हाताचो थाप जशे धोलयता झुंजाची थाप भले 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 गोंयचे वारे गोंयची झाडां पेडां आनी दर्याची ल्हारां गायतात. ओसय ओसय ढोलतात एकाच ढोलाच्या तालार घुमचे कटर घुम. गोंय सज्ज जाला. गोंयकार फेटे मारून तयार जाल्यात गोंयचो शिगमो फुलोवपाक. डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझम गोंय सरकार घडोवन हाडटा शिगमोत्सव 2026. 5 मार्च ते 18 मार्च मजगती गोंयच्या वेगवेगळ्या शारांनी हो उत्सव जातलो. चलात तर एकठांय येवन गोंयच्या सांस्कृतीक गिरेस्तकायेचो आनंद घेवया. मनोवया शिगमोत्सव 2026. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात.